सांग विचार किती आलो बरेपण आशीर्वाद हे नका असा मदत का सफळ आहे देवा तुझी शोभा केल्या त्यांनी हा तू हांग मार रे हा त्यांना बसले काम हे होता त्यांना रावणाचा वशिष्ठाच्या आहेत तू पुढे आणि आपण पटल्यान म्हणा सांग इथं तुका पावर नसू हा दर वर्सासारखे साईबाबाची इतल्या वर्सां येताले आणि मावशीच्या गांवांत तो दसरो जो जाता तो एकदम जागृत असो दसरो आणि मेन म्हणजे देवाचो आशिर्वाद घेवपाक आणि देवान आमकां ताकद दिवची की सत्तरीची जनता आणि उसगांवची जनता आणि गोंयची जनतेक सेवा करपाक आमकां शक्ती दिवची आणि आमचे गरीब भाव भयण जे आमचे सत्तरीचे लोकांक आशिर्वाद बरो गावचो देवाचो एन ह्या देवान हांव विश्वास दवरता म्हाजे कडल्यान जे कितें कामां जाता ती कामां फुडें व्हरपाक म्हणून देवानी ताकद दिवची भुरग्यांची कामां फुडें व्हरपाक ताकद दिवची एन म्हाज्या आयुश्यांत आयज पर्यंत सत्तरीचें जें कितें बरें घडूं शकता सायबान आयज पर्यंत घडयलें की ते आज फुडें लोकांचें जीवन आमी कशें सुदरूं शकता ह्यो बरे गोश्टी बरे विचार आमच्या मनान येवन लोकांची सेवा करपाक हीच ताकद म्हणून आमकां गावची म्हणून हांव देवा कडेन दर वर्सा येता मावशी गांवांतलो दसरो हो सत्तरींतलो सगळ्यांत जागृत दसरो आनी म्हणून लोकां मदीं येवन लोकांचो जो विश्वास हांगा आमचो बी विश्वास हांगा आसा आनी त्याच तरेन लोकां मदीं रावन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो वेवस्थीत आमचो सत्तरीचो वेगळ्या तरेच्या रुपान विकास घडोवन हाडपाचो देवान ताकद दिवची.